आमी नियाळटाव ताणी तातून आटापलेलें आसा ताचे आमी देख घेवशी आनी बासायलेलें आसा तें तामकां मेळोशें कर म्हूण तुमया वरवीं अशें जावं. देवाचो आदार सदां काल आमचे थंय आसूं अशें जावं. बाप साहेबाच्या संकल्पाक आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पो तुझ्या टायसा अवस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूज जेजू. महिमा बापाक पुताक आणि पवित आत्म्याक आदी आता आणि सदा. तुझे राखणे काल आमी आसरो घेताव देवाचे बागिवंत माये. आतांचे गंभीर परिस्थितींत जेन्ना आख्खो संवसार संकश्टांक आनी आकांताक सांपडला, आमी तुज्या गोपांत उडून येताव देवाचे आनी आमचे माये आनी तुझे राखणे काल आसरो सोदताव. कोरोना व्हायरस पेस्त पिडे वेळार तुजी काकुत्सार नोदोर आमचेर घाल भोव बागिवंत आंकवार मारये. दुखी जाल्ल्यांक आनी आपल्या मोगाच्या मेलेल्यां खातीर रुदोन करतल्यांक भोव करून फावो ते परी मातयेक लावंक घडोवंक ना तसल्या मेल्ल्या खातीर रडटल्यांक तुजी बुजवण दी. आपल्या मोगाच्या पिडेस्तांचो हुस्को करतल्यांक लागीं राव. तेच परी हे पिडेची पसरणी वाटावचे खातीर जांकां आपल्या पिडेस्तां लागीं रावूंक घडोना तांकां तुजी घोटाय दी. इकॉनॉमीचेर आनी नोकरेचेर परिणाम जातलो त्या दुबावी फुडारा विशीं हुस्को काडटात तांकां बोरबांशान भोर. देवाचे आनी आमचे माये हें व्हड संकोश्ट संपूंक आनी बोरबांसो आनी शांती नव्यान उदेवंक देवा आमच्या काकुतीच्या बापा लागीं माग. पिडेंत पडलोल्यांच्या आनी मरून गेलोल्यांच्या कुटुंबांक बुजवण मेळूंक आनी तांचीं काळजां विस्वासान आनी खात्रेन भरूंक काना गांवांत तुवें मागलोलें ते परी तुज्या दैवीक पुता लागीं माग. दुसऱ्यांक साल्वार करूंक आपलें जिवीत रिस्कार घालतात त्या दोतोरांक, नर्सींक, भलायके खातीरल्या वावराड्यांक आनी आपकुशेन वावुरतल्यांक राख आनी सांबाळ. तांच्या महान वावराक तेंको दी आनी तांकां बोड, उदारपण आनी बरी भलायकी फावो कर. दीस आनी रात पिडेस्तांची सेवा करतल्यांक आनी गंवडीक हुस्क्यान आनी शुभ वर्तमानाक विस्वाशी रावून सगल्यांक आदार आनी सहकार दिवंक वावुरतल्या याज्ञिकांक तूं लागीं राव. बागिवंत आंकवारी हे पिडेचेर जैत व्हरूंक विज्ञानीक मोडार वावर करतल्या भावां भयणींची मनां उजवाडाय आनी एक गुणादीक वखद तयार करूंक तांकां आदार दी. राष्ट्रीय फुडाऱ्यांनी जिविताच्यो मुळाव्यो गरजो शार्ती पावोवंक आदार जाय आसलोल्यांक जाणवायेन, हुस्क्यान आनी उदारपणान मोजत दिवशी कर आनी लांब नदरेन आनी एकचाराच्या मोनान समाजीक आनी आर्थीक प्रश्न सुटावे करूंक ते वावरूं. भोव बागिवंत मारये, झुजाचीं हातियारां तयार करूंक आनी राशीक मारूंक दुडू करचूंचे सुवातेर फुडाराक असलीं व्हड संकश्टां वाटावचे खातीर बरो सदभाव करूंक पयशे खर्चूंक आमचीं अंतस्करणां जागोय. भोव मोगाळ माये, आमी सोगोट एके भोव व्हड फामिलीची वांगडी म्हूण वळखाय करतात
ते संबंद उखलून दवरूंक आमकां आदार दी. हे वरवीं भावपणान आनी एकचारान आनी गोरशेपंतांची आनी गोरिबांची परिस्थिती सुदरावंक आदार दिवंक पावतल्या. आमकां बाबडतान मजबूत, सेवेंत धिरादीक आनी मागण्यांत थीर कोर. मारये कोश्टोवतल्यांचे बुजवणे, तोडमोलतल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांक वेंगोय आनी आपलो पदवेदार हात ते पेस्त पिडेंतली आमकां निवारूंक आनी मनशा जिवीत आदले परी नव्यान चालू जावंक देवा लागीं विनंती कोर. त्रेंत तरुणांची आनी बोरबांशाची कुणां कशी तूं परजळटाय. हांव हे कोनवाडे मोगाड आनी दुलोब आंकवार माये. आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं.
आसकाणीचे परबेच्या नोवेनाक सुरवात दिता। आयचो विशय मारिया कुटुंबाच्या मोगा सेवेन जियेली, वच आनी तूंय तशेंच कर। मारयेन जेजूक बापाचे खुशे पोरमोणे आपल्या जिवितान घेतलो। ताका बापाच्या सासणीक मोगाच्या कोरारांत वाडयलो आनी ताचे मोहिमेक वोपून दिलो। मारयेची देख घेवन आमचो जोण एकल्याचो कुटुंब खुशालकायेन मोगा सेवेंत शांतीन देवग्रेस्कायेन बरूंक आनी वाडूंक ह्या मिसा बलिदानांत मागुया। तशेंच आयचें हें नोवेन समोरमतल्या पयल्या सॅक्टराच्या दर एका वांगड्याचेर बापाचो भरपूर आशिर्वाद ह्या मिसा बलिदानांत मागून घेवया। प्रिच्या बाबांनो आनी भयणीनो, हे पवित्र मिसाचे भेटेंत फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां खालतीकायेन ओडकून घेवया। हांव पातकी सोर्व परवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून केल्यांत हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबडो अपराध।